Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. टॉपिक खूब आशिल्ले मेन म्हणजे IIT आशिल्लो कितें आनी भायले भायर आमगेले सुभाषान अशें ठरयलां की आमी बायोडायो हेजेर IITचेर एक पंचायत कमिटी कडल्यान एक कितें तरी मेमोरंडम घेतले आनी ते आमी फुडें हायर ऑथॉरिटी दितले बट दॅट वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर इट. बायोडायवर्सिटी समिती जी आसा ती समिती परत एक फावटी स्थापन करपाची आनी तेजें काम कितें आसा तें वांटून दिवपाचें. सो त्या प्रमाणे आयज आमची समिती स्थापन जाल्ले कडेन आसा. फक्त फाटली समितीन जो कितें काम केलें तेजो अहवाल सादर ना केल्ल्यामुळे परत एक फावटी दोन्ही समिती बसून नवीन समिती आनी जी डिजॉल्व जाली ती समिती हेंचे भितर परत एक फावटी डिस्कशन करून तो अहवाल आमी फुडली जनरल बॉडी दवरून आमी परत एक फावटी नवीन समिती परत एक फावटी नेटान काम करपाचें ठरलेलें आसा. शेतां भितर थोड्या मुसळणी वचपाचें सगळी रस्तो आडायला म्हणून आमी पंचायतीन 2 फावटी नोटीस दिली. सरपंचाचें इन्स्पेक्शन केलें, पंचान इन्स्पेक्शन केलें आनी ताका चवकत नोटीस स्टॉप ऑर्डर काडली. 2 फावटी काडली. तो तरी आसतना तेणी स्टॉप हें केलें ना कारण ताका एक पंचायतींतलोच एक कामगार स्टाफ तो ताका पाठिंबो दितालो. बट एक्चुअली त्या ओनरान तांकां दोनी सायडीक रोड हेनूच दिल्या यूज करपाक. तशेंच पन्ने बिल्डींग आहा पळय ती तेम सोसायटी वाल्यांसून तांकां हेनूच दिले आहा. This is my third consecutive year as the chairman of the Chikali Biodiversity Management Committee, and I thank the people for getting me elected. And I also say at the same time that I have a lot of work that needs to be done in the village of Chikali. Whenever it comes to environment, Chiklekar सदांच फुडें आसा. So this particular committee, biodiversity, is very important. A lot of our water sports and fishermen have raised the concern about jetty policy, which was unanimously rejected by our villagers because they will disperse the fishing community as well. There were fear that our riverside ports and other places will be taken up by corporates. Sanitation committee was formed. Child and women committee was formed. Disaster management committee was formed.